नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। वीज मंत्री मडकयकाराची भलायकी हुस्क्याचीच। आयसीयूत दोतोरांच्या ऑब्झर्वेशनात मंत्री खासदार खबरेक वचून आयले। आप म्हणटात सरकाराक सीक लिव्हर धाडचो। सत्तरी कणकिऱ्या गव्याच्या हल्ल्यात एके बायलेक आगताक मरण। काजुनी गेल्ले कडेन गव्याचो हल्लो। जयंतीचे फामिलीक आधार करात, लोकांची मागणी। गुजरातच्या हेडगेवार स्कुलाच्या भुरग्यांचो प्रधानमंत्री मोदी बरोबर इनोव्हेशन आणि एंटरप्रेन्योरशिपाचेर संवाद। भुरग्यांनी केल्ले प्रोटोटायपाचेर प्रधानमंत्र्याची भुरग्यांक आनीक एक चॅलेंज। वीज मंत्री पांडुरंग मडकयकाराची भलायकी अजूनय हुस्क्याची। दोतोरांनी ताका मंगळारच्यान 72 वरां ऑब्झर्वेशना सकयल आयसीयूत दवरला। बुधवारा सुदीन ढवळीकार, खासदार विनय तेंडुलकार, सदानंद शेट तानावडे आणि मडकयकाराचे कार्यकर्ते मुंबय वचून मडकयकाराक आयसीयूत पळोवन आयले। दुसरे वटेन आम आदमी पार्टीन सरकाराचेर हल्लो खर केला। सरकाराक सीक लिव्हर धाडून राज्यपालान खंय कारभार हातात घेवचो। मंगळारा फातोर्डेर वीज मंत्री पांडुरंग मडकयकाराक ब्रेन स्ट्रोक आयिल्लो। मुंबयच्या कोकिलाबेन हॉस्पिटलांत ऍडमिट केल्लो। मंगळारा सकाळी ताचेर सर्जरी जाली आणि ताका 3 दिसांच्या ऑब्झर्वेशना सकयल आयसीयूत दवरला। अजूनय मडकयकाराची भलायकी हुस्क्या भायर ना म्हूण हॉस्पिटलांतली सुत्रां सांगतात। बुधवारा सकाळी ताचो MRI काडिल्लो। शुद्धीर येतलो तेन्ना ताचेर फुडले उपचार। बुधवारा PWD मंत्री सुदीन ढवळीकार, खासदार विनय तेंडुलकार, मंत्री गोविंद गावडे, बीजेपीचो सदानंद शेट तानावडे आणि मडकयकाराचे कार्यकर्ते मुंबय वचून आयले। जीएमसीचो मेडिकल सुप्रिटेंडंट दोतोर शिवानंद बांदेकार मंगळाराच मुंबय गेल्लो। बांदेकारान मडकयकाराचेर उपचार करपी थंयच्या दोतोरांबरोबर बसकाय घेतली। दोतोर बांदेकार सातत्यान त्या दोतोरांच्या संपर्कात आसा। दुसरे वटेन आम आदमी पार्टी म्हणटा सरकारच सीक लिव्हर धाडून राज्यपालान कारभार हातात घेवचो। तर आज लोकांची मागणी आसा की सरकार चलोना, खुबशे सीक पडल्या, तर ताणें अशी सीक लीव घालून सीक लिव्हर वचचे ना जाल्यार गव्हर्नरान तांकां कायमचे सीक लिव्हर धाडचे। बरें जाल्या उपरांत मागीर पळोवंक शकता। पांडुरंग मडकयकाराक फुडले 1.5-2 दीस खंय सामके क्रुशियल आसतले। तो शुद्धीर आयल्या उपरांतूच ताचेर फुडले उपचार चालू जातले। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। सत्तरींतल्या गुळेली कणकिऱ्या गव्यान एके बायलेक मारली। कांय बायलो दोंगरार काजुनी नित्याच्या कामाक गेल्ले कडेन गव्यान खंय हल्लो केलो। गेल्या ती 44 वर्सांची जयंती आनंद गांवकार। तिका 2 भुरगीं आनी माय आसा। घरकार ना। सरकारान तिचे फामिलीक अर्थीक आधार करचो आनी गव्या रेड्यांक उपाय करचो म्हूण गांवचो लोक मागता। Today at about 11:00 at Casual Plantation, Kankire, Sattari village, unfortunate incident took place, and one lady, Jayanti, wife of Anand Gaonkar, age 44 years, resident of Kankire, went to her as usual in Casual Plantation, and suddenly one bison attacked on her, and she got injured. Immediately after that, villagers informed the 108 ambulance, and ambulance checked her and declared dead. Dead body has been sent to GMC for postmortem examination. जयंती बरोबर दोंगरार गेल्ले दुसरे एके बायलेन प्रसंग सांगलो। आम्ही वयता आसतना ते तशें सायटीक आशिल्ले आनी आमी तेणी ताका पळयलो, हांवें पळोवंक ना। ताका म्हटलें बेगीन यो गो जयंती, आसा जाल्यार बेगीन यो, आमी फुडें धांवया म्हणून ते बेगीन यो म्हणून तितल्यान तो धांवून येयलो। ताका धांवलो, हांव फुडें धांवलें, ते फाटल्यान उरले। हांवें व्हडल्यान कळत मारून कडेक तेवटेन पळय आनी मागीर येवन पळय जाल्यार हे हांगा पडला। तुमी सारखे पळयले ताका पडलेले, कित्याक गेल्ले, कित्याक थंय? आमी हे हाडटले म्हणून, फूड हाडटले म्हणून। गांवचे लोक म्हणतात सरकारान जयंतीचे फामिलीक जाता तितले बेगीन आधार दिवचो। लोकांचे ते वाटेन येवज नित्याचेच, गव्यांचेरूय उपाय जाय। तांकां तेंची बंदूच करचेली, आमचे नाल्या कशें चलतले? आमकां आनी कोण पोसतलो? आमी खंय राना जंगलान वचून पोट भरचें। अशी गोंयान खंय रावतली आमी तेंच्या गोंयान म्हणून? वचपाची वाटेरूच गय आसता ते,
आनी शिक्षणां आमची भुरगीं तेच वटेन येवपी आनी भाट आमचे थंयच आसता त्या भाटांसून आमी येवपी. सरकारा कडेन मागणी कितें आतां भोंवपाचीच परिस्थिती बिकट जाल्ली आहा पयलीं सध्या. हे आतां गैरेडी आतां मारता पाता ती काजी लावपाक गेल्ली थंय मारले तेका. ती तेंची गरीब परिस्थिती आनी तिका घोवना आनी एकूच ती बायल तिका बारीक बारीक भुरगीं आसा तिका आतां रिस्पॉन्सिबिलिटी फुडले फ्युचर कोण करतलो तिची. वायल्ड लायफ कायद्या खाला जी कितें कायद्यान मजत मेळटा ती दितले म्हूण RFO सांगता. कितें कॉम्पेन्सेशन आसता तांकां आमी कितें एज पर वायल्ड लायफ एक्टा प्रमाणे आमी तांकां कितें आसता तें प्रोवायड करतात आनी आमी फूल कोंबिंग एरिया करून आमी तांकां जाता तितले पयस धांवणोवपाची तयारी करतात. प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक.